आता मॅन्युफॅक्चर पीपल्स हायस्कूल 3 लाईन चालू असा फुल आणि रिमांडर चालू असा. हांवें पळय रातचे वचून तेंचें काम बंद उडयलें मॅन्युफॅक्चर. आमची ड्रेनी सगळ्यो फोडून उडयल्यो. ड्रेनीच ना थंय. केबल घातल्या आनी कुशीच्यो ड्रेनी आसा पळय म्हणजे सारके मॅन्युफॅक्चर पीपल्स हायस्कूल पर्यंत ड्रेन म्हणटा ती नाच. फाल्यां तेंच्यांनी आतां कितें केलां काम केलां आनी म्हशीच माती घातल्या. जर तर थंय उदक भरल्यार उदक वचपाक वाटूच ना. हो आतां अन्य सगळें नाका ते फ्लडिंग पॉयंट जातलो लास्ट. हय हांगा अशें उदक केन्ना भरनासलें. तेंच्यांनी ड्रेनी हांगा हें करून हांगा कसलो येतलो. नॅच्युरल आमचे वर्साचे आमी फ्लडिंग पॉयंट आसले ते आमी सगळे ओपन केले, रिसीव केले आमी. आतां फक्त कितें आसता जेन्ना हायटायड आसता आनी भरपूर पावस पडटा पळय तेन्ना आमकां आनी कांयच करूंक मेळना. ते 2 वरां तुका भरताच कित्याक तो उदकाचो लेवल दर्याचो लेवल आनी आमचो तो लेवल एक जाल्या उपरांत तो आनी तुका आनी चान्सूच ना कितें करपाक. तो एक 2 वरां सोडला जाल्यार तुका आनी पावसाचो म्हाका दिसना आतां हे असो व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो असो. सद्या मार्केट जे आमचे हेल्था कडेन आमची प्रॉपर्टी कशी आसली मार्केट बांदला तेन्ना आमची हेल्थ आनी PWD. आतां गव्हर्मेंटान आमकां हेल्थ आनी PWDची जी नांवार आसली ती प्रॉपर्टी आमच्या नांवार केली. गॅझेटीचेर पब्लिशूय जाली. एग्रीमेंट ड्राफ्टूय एप्रूव जाल्लो आसा गव्हर्मेंटाक धाडून. रेटूय फायनल जाल्लो आसा. PWDन रेट फायनल केला. तो रेट ते आमचे मार्केट टेनंट एसोसिएशन म्हणून आसा सगळे शॉपकिपराचे एसोसिएशन ते एग्री जाल्या. त्या रेटाक एग्री जाले. एग्रीमेंट ड्राफ्टाकूय एग्री जाले. आतां तेंचो प्रश्न कितें आसा लीव एंड लायसन आमी केला 30 वर्सां. ते म्हणटा कितें आमकां लीव एंड लायसनाच्या जाग्यार आमकां लीज एग्रीमेंट करा. ते सायन करपाक रेडी आसा. तेंचो रेट एप्रूव तेंचो फक्त तांकां लीज एग्रीमेंट थंय मातसो ते हें आसा. आमी आमच्या हेका लिगल हेका पळयला की लीव एंड लायसना जाग्यार आमकां लीज करूंक मेळटा काय म्हणून. सद्याक कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसा तेन्ना आमकां थंय कांयच आतां ऑफिशियली डिसिजन घेवंक मेळना. तेंकांय सांगलें येवन मेळा म्हणून. ते म्हणटा कितें आमकां कलेक्टरान 20 तारीख पर्यंत मेळच्या परमिशन दिला म्हणून. आतां प्रश्न असा की तो चौधरी तांकां सांगता खंय तुमी काम चालू दवरा. ते म्हाका तो चौधरी म्हणटा म्हाका कसोच कॉपरेट करना. सिटी आमची फाल्यां आतां हांवें प्रिकॉशन 30 तारीख काम बंद दवरपाक कितें आसलें की फालच्यान आमकां काम रिस्टेट करपाक मेळपाक जाय. तुमी पळयलां आसतलें कसो रस्तो फोडला कशें कितें जालां तें. आनी आज ही स्मार्ट हो चौधरी गव्हर्मेंट मशिनरी गव्हर्मेंट तांकां यूज करून तेंचे कडल्यान आपल्याक जाय अशे ऑर्डरी हाडटा. आमकां कॉन्फिडन्सान घेना. आमचे कडल्यान कसलेंच परमिशन ना. आमचे कडेन रिस्टेट करपाचो प्लॅन ना. जाल्यार फाल्यां रोड जे डीक केला ते कोण रिस्टेट करतले कशें करतले हेका कोण जबाबदार हो म्हाजो प्रश्न आसा हांकां. चौधरी स्वताक जो व्हडलो समजता तो आमच्या लोकांच्या वयर आमच्या पणजेकाराच्या वयर तो जावंक शकना. हांव 30 तारीख फाल्यां म्हाजी व्हडली क्लॅश सुद्दां जावं हांवें म्हाजो हे स्पॉट रेडी दवरला. जर ते कंटिन्यू जर काम करता फाल्यां आज सोडून फाल्यां तो कंटिन्यू काम करता तेजें हांव काम स्टॉप करतलो. तो म्हणटा कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर आसा. कलेक्टर आमकां कॉन्फिडन्सान घेनासतना ऑर्डर दिवंक शकना. आमचे कडेन रिटर्न कांयच ना. 20 मिटराच्या वयर जो रस्तो फोडटलो आमचे कावन्सील रिजोल्युशन आसा ते आमकां येवंक जाय. आमचे कावन्सिलाचे परमिशन जाय. ह्या आतां किलोमिटर कितकेच किलोमिटर रोड फोडटा तेंच्यानी आमचे परमिशन घेवना. आमचे कडल्यान रिटर्न तांकां कांयच ना. आनी हांव आज 30 तारखेक आज रातचे 10 पर्यंत तांकां टायम दिला. रातचे 10 उपरांत आनी कोणाकूच